सत्मंतान देवा सर्वदरा बापा सदाना नित्यमित्या असणारा आणि येशू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवलो आमका मर्यादा जन्मलो पांच गलगाने सुचले तका पुरसा लढलो तो मेलो आणि तका आणि पेलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेलांतलो बदलून जीवन झालो सरकार सोडलो सर्व पदार देवाच्या उजा बसला त्यांच्या जीवाने नल्यांचे मनुष्य बगरे झालो मनता पवित्रत्म्या अतले पवित्रबे भक्तांचा सेकार भक्तांच्या बक्षाने पुढे जीवन पावण्याचे जीवित आमेन आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आणि आमी सोयीस पडतो घरासाचो आमचे सुकलेले आमचे पत्काम गोसले आमकां ताणे पडूं नाका पूण मेटले आमकां वरा आमेन नमां मरे कृपे मरे समी तुझे संगत आश्रय आमी ते तुम देव आणि तुमी पोळ तुझे कुशीचे जेजो भगेन मर्यादा वचमे मोपिया काते विनतकाराता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा नमां मरे कृपे मरे समी तुझे संगत आश्रय आमी ते तुम देव आणि तुमी पोळ तुझे कुशीचे जेजो भगेन मर्यादा वचमे मोपिया काते विनतकाराता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा नमां मरे कृपे मरे समी तुझे संगत आश्रय आमी ते तुम देव आणि तुमी पोळ तुझे कुशीचे जेजो भगेन मर्यादा वचमे मोपिया काते विनतकाराता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा महिमा बाप्पा पुताक आणि पवित्र आत्म्या साली तसान सर्वतम संत समेस्ते पयलो मेस्ते मरी एक बडवा खबर देता आमच्या उपास सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामध्ये कृपे बदले समी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या खुशीचे भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांक ते विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या गळार आमेन महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्रत्म्या दिन साताने सदा सर्वता आमेन ए मुझा जेजू आमचे बदकाम का मोक्षी आमकोणाच्या विजाम ज्ञान कनिवास सत्म्यान सडकन तुझ्या काकुचे रे गजसल्यान सरकार उरमावे दुसरं मेस्ते मोर एलिझाबेथची भेट करता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे गोशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशें आमचे पदकां मगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण मेटले आमकां निवार नमान मरिये करपें भरले समे तुझे संगता श्रेम तुम सुदेव आनी तुमी पोळ तुझे गोशीचे जेजो भगवंती मर्या देवाचे मया मोपिया खाती विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये करपें भरले समे तुझे संगता श्रेम तुम सुदेव आनी तुमी पोळ तुझे गोशीचे जेजो भगवंती मर्या देवाचे मया मोपिया खाती विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये करपें भरले समे तुझे
संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha मान Vadarame. मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. मान मरे गुर पेम्बुरले समी तुझे संगता श्रमित तुम सदैव निस्तेमी फॉल तुझे कुछ चेंजेस Bagayan Maria Devachme, Amo Piankati, Vinatikaratan, Chamarnacha Vadarame. महिमा बापा पुता कनी पवित्रत्म्या Sadit Satan Sudan Sarvatame. हे मुझे आज Yemujadisu Amchi Patkam Kamshim Karjav Jamblenam Kanivar. Sunay Satmyan Sarkan Tujika Pujya Adigal Slan Sarkarun Pai. तिसरं मिस्ते बेतलेमा जेजुजल मता आमच्या उपासर्गींच्या तुझे नाव पविसाव तुझे रासम कायम तुझी खुशी सरगा जाता तुझी संसारांचा आमचं दिसपडतो ग्रास आज आमकां दिन आमी आमचे सुकुल्ल्या बक्षितांश आमची बदकां गोस आमकां धाडल्यान बुडोवंक दिनाका पूण वैटांतले आमकां निवार नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी दिसो भगवंती मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन नमामरे कृपेमले सुमी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन सुदेवी फॉल तुझ्या गोष्टी भगवंती दिसो मर्या देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या गळार आमेन महिमा बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या सदा आणि सदा सर्वता आमेन हे मुझ्या जेसु आमची बदकाम कमक्षेम कणच्या उजानलेम कनिवार समी सत्प्यान सडकन तुझ्या बाबूजी आदि गल सिला सरकार वन पावे सौतमस्ते मरे बळो को जेजू को तेंपलान बटयता गिंचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी गोशे सरगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास जमकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशीताव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये गुर पेंबरले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेव निस्तमी फॉल तुझे गोशी चेंजेस मगेन मरी देवाची महिमा ओपियांका ते विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये गुर पेंबरले समी तुझे संगता
श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. नमान मरिये गुर पेंबुरले समे तुझे संगता श्रामित तुम देव निस्तमी फॉर तुझ्या कुशीची एंजिज Bagaimana Maria Devac Memo Piankati Minatikaratan Chamarnacha Velarame. महिमा बाप्पा पुता कनी पवित्रत्म्या Sadit Satan Satan Sarvatame. Emuja Jesu आमचे बांधकाम बक्षी कोणाच्या उजाळ्यानं कनिवा समेत सगळ्या सरकार तुझ्या गावचे अधिक ज्ञान सरकारून पावे. माणसं सुकुल बुको जेजो तेंपलान मिळता आमच्या उपास सिरगींच्या तुझे नाम पैसाम तुझे राजम कायम तुझे कुशी सरकार दत्तात शे संसारांचा. आमचो दीस पडतो ग्रास आजम कंदे आमी आमचे सुकुल्या बक्षितां दुशामचे बदकां बगोस आमकां थाडल्यान बुडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरे कृपे मले समी तुझे संगता श्रामित तुम सुदेवन स्तेमी पोट जगुश जैंजिस. भगवंती मरिये देवाचे मया मा बाप्यांका ते विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुत्रानी पवित्रात्म्या सदा आणि सदा सर्वथा आमेन. मोजा जेजू आमचे पातका आमकां बक्षी कोणाच्या उजाडले आमकां निवार. समे सरम्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्यान सरगारून पाय
मरणे का कोर्तुचे मये नमन आमच्या जीवा अमृतने बरवशा आम्ही कावला मरता बुद्धे शिवेचे बाळका ह्या दुकानच्या कणांत असता अस्कार उस्कार सुन आम्ही तुका दान करता तर तू आमचे शकाये तुझे का कोर्तुचे डोळे आमच्या वयर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझे गोष्टी तुझो आमकां दाखय हे दयाळी मोगाळी येदलो देवा भगवंती देवाचे मय आम्हा बसात विनंती कर ख्रिस्ताच्या अवसराक आमी फळसुमचे खातीर पुताचे पवित्रत्वाचे नामे आमेन. देवाच्या मंदिरा कैसर दोघाते मुझे नवी संगी मेळटा थैसर हावासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे देवता आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष भरीत काळजां आनी मोगा भरीत एकवटान भक्तीन आमी चलया भितर देवाच्या मंदिरांत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता आनी ह्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा आयच्या देवस्तुतेक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो येवकार मागता. आज प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मनादी बाप सुनील वेगस, गांवांत ते फेर्मानोर पिरगजीचे याजकी दिक्षा लाभलेल्या उपरांत सहायक विगास जावन सभार पिरगज आनी सेवा दिवन विगास जावन सेवा दिवन आतां प्रस्तुत केरेकट्टे सांतोनीक समर्पण केल्ल्या त्या पूर्ण शेतांत रेक्टर जावन थंयसर वावर दिवन आसात. आमकां सभारंग पाद्रपाची वळख आसा. ह्या पिरगजेंत 2 वर्सां सहायक विगास जावन पाद्रपान अपूर्बायची सेवा दिल्ली जावन आसा. पोरू नाईट विजिलागी पाद्राप आमचे सांगात आसलो आनी आज परत आमचे सांगात आसा. पाद्रापी म्हजो सांगाती आनी आज येमिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन देवाच्या उतरासून नियाळ आमकां दिवन आराधनायेचें सोलोवन आमचे खातीर मागतलो, आमकांय मागोवंक प्रेरण दितलो. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान थाळयो दिवन पाद्रापाक एक स्वागत करया. मोगाचेनो आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गन जावन मीस पेटयता सेबेस्टियन तावरो, मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, आशीष करवाल्लो, आमिश करवाल्लो, एल्स्टन डिसोजा, गिलबर्ट कुटिनो आनी कुटाम मुडबिद्रे. प्रत्येक ते सवां बसोन मीस पेटयता मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाल उलोवच्या बसोत, प्रतिभा जेनिफर अंद्रादे हुन्सूर. देवरीन मार्सेल आनी स्टेला मॉरसाच्या आत्मीय बसोन मीस पेटयता सुनील मॉरस आनी कुटाम नित्य दरवाडो. देवरीन राहिमन आनी विक्टोरिया डिसोजाच्या आत्मीय बसोन मीस पेटयता नेल्सन डिसोजा आनी कुटाम वेलंकनी वाडो.
ह्या सर्व ते सवा संगी आमची ते सवा मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सांजूद उथा देव मारिपास सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करुया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष कृपा मजत आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भावान आणि भयणीनो, सांजूद तद्देव हाच्या वार्षिक परबेक आमी तयाराय करना आसात. हो सांत बरवोसो कंडलेल्यांचो सांत, बरवोसो कंडलेल्या संगती मदें आमकां जबाबदारेची मनशां जावन जियोंक, आमची जबाबदारी पाळूंक वो सांत आमकां आपोवणें दिता. ताच्या जिवितांत ती आमी पळयता. कश्टांचे दीस, कश्टांची परिस्थिती ताका देवान दिल्ले जबाबदारेंतावन फाटीं सरोंक सोडिना. बदलाक ताचो तीर भावार्थ, ताचो तीर बरवोसो त्या कश्टा मदें देवान ताका दिल्ली ती जबाबदारी घेवन ताका फुडें वचोंक साध्य जाता. आनी हो सांत आमकांय आमची परिस्थिती ती बरी जावं दी वायट जावं दी, ह्या हर एक परिस्थिती मदें ताचे बरी जबाबदारेची मनशां जावन देवाच्या राजांत वावरूंक आमकां आज तो आपोवणें दिता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या मागण्या मुखांत, आमच्या मागण्यांच्या जिविता मुखांत्र असली जबाबदारेची मनशां जावन आमी सदांच जियोंक आमकां उदंड मापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. सांगाता जायत्या गरजां खातीर मागच्याक आमी हांगासर आसा. ह्यो गरजोय ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावान आनी भयणीनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो दुनिया उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूद देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्यांच्या आदारान
चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आखे प्रितुमेचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. तिमोती बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या चोर संगती पाटकन नितीचो भक्तीचो विश्वासीपणाचो माया मोगाचो सोंसणिकायेचो आनी भळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झुजू उत्तम तरान झुजू आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षा हुजीर तुवें भावार्थाची उसाळणी केली. आतां चर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसाळणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथाविणे आनी आक्षेपाविणे जिये. देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेश्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो आगाम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवटकी. आमेन. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वांक पडनाये म्हूण फरमाय. तांचो बरवसो अतीर जावन आसलेले ग्रेस्त कायर न्हय. बगर सर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता त्या देवाचेर कोणसोंक सत्राय सांग. तांकां बरें करूंक फरमाय. आपल्या बऱ्या कर्णांनी ग्रेस्त जावंक आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी. अशें करून आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुन्याद ते घालतले आनी खरें जिबी जोडूंक पावतले. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराची घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हडतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा. तुज्या दरवाटाचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदला आमचे जेरुजालेम. थंयसर सोडून येतात कोळयो वय सर्वेस्पराच्यो कोळयो द्यो. सर्वेस्पराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोसलो.
Alleluia, Alleluia, Allelu, Allelu, Alleluia, 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 Allelu, Allelu, Alleluia. Somit वर्जानो, somit द्रष्टानो, सोम्या आमच्या नावाड्या. सोमेस वर्जानो, सोमेस राष्ट्रानो, सोम्या आमच्या नावाड्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजालेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांचे बरेंच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांत थंयसर रावलो. हें ताची माय बाप नेणां जाली. तो पैणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुजालेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेका एक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणां आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो, पूण ताच्या माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवा मुखार कोण व्हड? देवा मुखार कोण व्हड? जर हें सवाल हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार जायत्यो जापी तुमचे तावन येतीत या तुमच्या मती पडद्यार त्यो उदेतीत. न्ही जाय की देवा मुखार कोण व्हरतो गे म्हळ्यार कोण एकलो देवान ताका दिवची जबाबदारी काण घेता, ती जबाबदारी पाळता, तो देवा मुखार व्हड. ती जबाबदारी व्हड जावं या ती जबाबदारी ल्हान जावं तें गरजेचें न्हय. गरजेचें कितें गे म्हळ्यार जी कितें जबाबदारी देव दिता ती घेवची आनी तें करचें. आनी मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव आमकां कसली जबाबदारी दिता, देव आमचे तावन कितें आशेता तें आमी समजूंक, तें जाणा जावंक आमकां आसचें. ती प्रमुख माध्यम म्हळ्यार तें मागणें.
ह्या मागण्या मुखांतर जो कोण आपणाक देव ह्या एका संदर्भार हे एके परिस्थितींत तूं असलें कर म्हणून सांगतना जो कोण उक्त्या मनान कितेंच भिरांत दाखयनासतना तें करूंक वेता आनी तें कर्ण दाखयता तो देवा मुखार निजायके व्हरतो. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सुदेवाच्या वार्षिक परबेक तयाराय ह्या नव्या मुखान करता आसतना वस्तू विशय आमच्या नियाळाक आमी घेतलेलो आसा. तो कितें म्हळ्यार मागणें आमकां जबाबदारेची मनशां करता. तुमी थॉमस मोर म्हळें नांव आयकलां गे? थॉमस मोर म्हळें नांव आयकलां गे? साबार जाणांनी तुमी आयकोना आसतलें. हो थॉमस मोर हेनरी आठवो राय आसलो तेन्ना थंयसर लॉर्ड चान्सलर जावन आसलो. म्हळ्यार ताका एक व्हडलो हुद्दो आसलो. व्हड प्रभावीत मनीस तो. आनी एक दीस कितें जाता की म्हळ्यार एक तरणाटो जो एका प्रख्यात विश्वविद्यानिलयांत जायते शिकप जावन आयिल्लो आनी ताच्या फुडारा विशांत व्हड स्वप्नां पळोवन आयिल्लो ह्या संताक मेळटा. आनी ह्या संता मुखार येवन, थॉमस मोरा मुखार येवन तो ताच्या शिकपा विशांत ताका मेळिल्ल्या त्या पदकां विशांत ताणें त्या शिकपा क्षेत्रांत जें कितें ताणें केल्लें साधन आसा त्या साधना मुखांतर सांगूंक सुरू करता. आनी अशें सांगता आसतना तो मतीन चिंता, आतां हो थॉमस मोर म्हाका कांय एक व्हडलो हुद्दो खंड जावन दितलो म्हणून. आनी तो थॉमस मोराचे झापीक राखून आसा. आनी थॉमस मोर ताका आयकोन सोंसणेकायेन आयकता आनी त्या तरणाट्या लागीं म्हणटा, कित्याक तुवें आमचें एक ल्हानशें इस्कॉल आसा, एक ल्हानशें इस्कॉल आसा, त्या इस्कॉलांत एक शिक्षक जावन वावर करूंक नजो. थॉमस मोराची ही उतरां आयकल्लेंच वो तरणाटो देदेस्पर जाता, रागार जाता. आनी थॉमस मोरा लागीं म्हणटा, हांव कोण म्हूण तुवें चिंतलाय? हांव कोण म्हूण तुवें चिंतलाय? इतल्या कश्टांचें शिकप दीस रात म्हळ्यार बरें हांवें करन. एक सामान्य शिक्षक जावन हांवें आसचें तें तूं आशेताय? ह्याच खातीर हांवें असलें शिकप इतले कश्ट काडून शिकलो गे म्हणली जाप तो दिता. तो व्हड मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, थॉमस मोर ताका जाप दिता. जर मोगाळ तरणाट्या तुका ह्या इस्कॉलांत शिकोवचें कलतेंपण तुजें तें नांतर हेरांक वाट व्हरचें, हेरांक वाट दाखोवचें गूण तुजें तें आसात म्हणून तुवें कशें सांगचें? खरें वर्तेंपण हेरांची सेवा करचे मुखांतर सुरू जाता.
तो म्हणटा खरें वर्तेंपण हेरांची सेवा करचे मुखांतर सुरू जावचें न्हय, एकल्याक ताचेच खातीर आसचे व्हड आशेतावन तें सुरू जावचें न्हय. वैमगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आपुरबायेची ह्या सांत मोराची उतरां तो कितें म्हणटा, खरें वर्तेंपण सुरू जावचें केदाळा. हेरांतय आमकां आसची ती जबाबदारी आमी पाळटा. हे जबाबदारी मुखांतर केदाळा आमी आमकांच हेरांचे सेवेक लायता. थोवळ मनशाचें एक खरें वर्तेंपण आरंभ जाता. सगळ्या पवित्र पुस्तकाचेर एक आमी नदर घाली जाल्यार हेंच आमकां दिसून येता. जर पवित्र पुस्तकांत आसलेले कांय थोडे व्यक्ती आयच्या दिसा ते श्रेश्ठ जाल्यात जाल्यार, आयच्या दिसा ते व्हड जाल्यात जाल्यार ताका कारण मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, तांच्या मागण्या मुखांतर, मागण्यांत देवाचें उतर नियाळ करच्या मुखांतर देव तांचे तावन कितें आशेता तें तांणी सोदून काडलें आनी तें तांणी जबाबदारेन केलें. तेंच कारण आमी पळयता. प्रमुख जावन थोडीं द्रश्टांतां पवित्र पुस्तकांत काडचीं जाल्यार थंयसर आसा मोइजे. मोइजे जळत्या बोल्या लागीं तो वेता. जळत्या बोल्या लागीं देवा लागीं ताका कितें गरज आसा तें विचारूंक मात्र न्हय, बदलाक देवाची कुशी कितें तें समजून घेवच्याक तो थंयसर वेता. जेन्ना देव ताका इजिप्तांत कोसटून आसलेले ते इस्रायल परजेक भायर हाडचें एक मिसांव, एक जबाबदारी काण घेवंक आपयता म्हणटा आसतना तो कितें करता, वय ताची भिरांत बगलेक दवरता. परत हांव इजिप्ताक फाटीं गेलो जाल्यार म्हजी वळख धर फारोव राय आनी इजिप्तकार म्हाका जिवेशी मारतीत गी म्हणली ती भिरांत ती बगलेक दवरून म्हाका देवान ही जबाबदारी दिल्या. म्हाका देवान हें काम दिलां. म्हजो जीव गेल्यार वडना, ती जबाबदारी हांव पाळटां म्हणून तो म्हणटा आनी हें काम तो हातीन धरता. आनी त्या देखून मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, मोइजे वर्तो जाता. तुमी पळया त्या प्रवाद्यांक, जावं पुरो जेरेमिया, जावं पुरो इजाया, त्या प्रवाद्यांक तुमी पळयतात. तांकां देव आपयता. कश्टांचे परिस्थितींत देवा तावन पयस गेल्लेल्या, देवाक विरोध जावन कर नासलेल्या त्या लोकां मदें वचून देवाची शुभ वार्ता प्रगट करूंक, देव तांचे तावन निजायकी कितें आशेता तें तांकां सांगूंक आनी देवा तें पाटी परतुच्या खातीर देव तांकां धरता आसतना सुरवेर थोडी भिरांत ते दाखयतात तरी तांचे जबाबदारी तावन ते पाटीन सरनान ते मुखार वेतात. आनी तांचे मदलो योना प्रवादी आसा. निनेवेक ताका धरतात, जायती सुकारी मारूंक तो पळयता. अखेरीक देवाची कुशी ही करिना जाल्यार हांव देवा मुखार व्हरतो न्हय म्हळें चिंताप म्हळी ती पातयेनी ताका कितें करता, त्या निनेवेक व्हरता. आनी थंयसर ताच्या त्या सुवार्थेच्या परगटण्या मुखांतर निनेवेचो सगळो लोक देवाक पाटी परतात. आमी पळयता नव्या सोल्ल्याक आयल्या जाल्यार थंयसर साऊल सगळे पवित्र सभेक तो दोगदोण आसुल्लो. जेन्ना ताका देवाची भेट जाता, जेजूची भेट जाता, जेजू लागीं तो उलयता, संवाद चलयता, आमकां कळीत आसा मागणें म्हळ्यार हेंच. हर एक फावटी मागण्या वेळार आमी कितें करता, आमी देवाक भेटता आनी देवा लागीं आमी संवाद चलयता, ह्या जेजू लागीं त्या आमी संवाद करता. आनी साऊल संवाद करता आसतना ताका कळटा तें कितें म्हळ्यार जें कितें हांव येदोळ वरेक ह्या दिसा वरेक करून आसा
ते देवाचे कुशेक ताळ पडना मुझे ते देवाचे आपोवणे एक दुसरेंच म्हाका एका विशेष मिसावा खातीर तो आपयता म्हळ्यार कळटस ताचें आदलें जिवीत तो सोडता आनी हें एक जिवीत तो जियोंक फुडें सरता आनी त्या देखून म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो आमी पळयता जंतिलांचो आपोस्तोल म्हळ्यार नांव घेवन आजून सांव पावलो परजळोन आसा हे पवित्र सभेंत तो वर्तो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जें कितें ताचें म्हळ्यार काम तो करनासलो तें सोडून देवान ताका दिल्ली ती जबाबदारी ताणें घेतली आनी तो फुडें गेलो आनी ह्या खातीर सांव पावलो वर्तो जालो आमी पळयता मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजूच्या जिवितांत हेंच आमी पळयता जेजू पयल्यान पयलें मागण्यांचो मनीस जावन आसलो आनी मागण्या मुखांत्र ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार आपणाक तें देव कितें आशेता आपणाक कसलें मिसांव दिता तें सोदून काडचें प्रयत्न ताणें केलें जेन्ना ताका कळीत जालें गे ताणें जेरुजालेमाक वचोंक आसा कुर्सार मरोंक आसा आनी ह्या मुखांत्र सगळ्या संवसाराक सोडवण दिवंक आसा देवाची शेळी आपणान जावंक आसा म्हणून कळटस तो ताकाच समर्पण दिता हें ताचें समर्पण आमी ल्हानपणांतावनूच ताचें तें आसलेलें तें पळयता सुवार्ता तुमी आयकली जेन्ना देवळांत तो भायर पडलेलो आसलो आकांतान भरलेली मुरी आनी झुजे ताचे सोदनेर त्या देवळाक आयिल्ली आनी पुता आमकां अशें कित्याक केलें म्हणून विचारी लागली तोवळ जेजू वर्ते जाणवायेची जाप दिता आनी म्हणटा कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात म्हज्या बापाच्या घरा आसून म्हज्या बापाची खुशी समजून घेवन ती खुशी पाळचें मिसांव हांवें करी जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात गी या तुमी नेणांत गी असलो अर्थ आटापची जाप मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजू दिता आनी आमी पळयता अखेरीक ताच्या निमाण्या दिसांनी आपल्या मोगाच्या शिसांक घेवन पेद्रूक घेवन जाकोबाक घेवन जुआंक घेवन तो गेत्सेमानी मोळ्यांत त्या कश्टांच्या वेळार त्या भोव दुखीच्या वेळार थंयसर मागोवंक वेता देवा लागीं संबंद दवरूंक वेता देवाची खुशी समजोवंक वेता आनी म्हणटा बापा 7 दीस जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार न्हय म्हजी खुशी हांव हांगासर म्हजी खुशी करूंक ना म्हजी खुशी कितें गे म्हळ्यार हें मरण आडोवचें हें कश्ट आडोवचें पूण तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली निवार अखेरीक मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजूक कळीत आसलें आपूण थंयसर आसा आपूण ह्या संवसाराक आयला न्हय आपणाची खुशी करूंक बदलाक देवाची खुशी कितले कश्ट आसूं दी कितले अनवारां येवं दी ताच्या खातीर नालिसायेचें त्या क्रुसाचें आत्मानाचें त्या गुलामांक फावो जाल्लेलें मरण आपणाक ह्या मुखांत्र मरोंक आसतलें म्हणून कळीत आसल्यार देवाचे कुशेतान तो फाटीं परतना बदलाक जी कितें जबाबदारी सगळ्या मनशाक सोडोवची जबाबदारी देवान ताका दिल्ली ती जबाबदारी तो पाळटा मुगाळ बाबानो आनी भयणीनो ह्या खातीर आमचो जेजू सगळ्यांचो सोडवणदार जावन हांगासर आसा सगळ्या संवसारांत आसा वय आमी पळयता ह्या संवसारांत आयिल्ल्या व्हड रायांचें राजाधिपतींचें एम्परर्सांचें तांचे एम्पायर्स सगळे गेल्यात कोण आसात कोण राय आसा पूण देवाची खुशी केल्ल्या ह्या जेजूचें राज अजून आसा सगळ्यांचो राय जावन तो वर्तो जावन त्या सगळ्या संवसाराचो राय जावन धनी जावन त्या बापाच्या उजव्याक तो बसोन आसा कित्याक मागण्या मुखांत निरंतरित्या बापा लागीं संबंद दवरच्या मुखांत देव ताच्या तावन कितें खुशी व्हरता तें तो समजलो
आनी तें ताणें केलें तो वर्तो जालो. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हो नियाळ करता आसतना आमकांय देव हर एकल्यांक आपयता. आमच्या मग्ना मुखांतर मोगाळ बाबानो आनी बेनिनो देवाची खुशी कितें तें आमी सोदून काडूंक, एक आवय जावन, एक बापाय जावन, एक बायल जावन, एका फिरगज्जेचो सांदो जावन, एका फिरगज्जेंत गवळेक मंडलाचो सांदो जावं पुरो, ह्या आमच्या वाड्याचे सांदे जावं पुरो, एक गुरकार जावं पुरो, ह्या एका समाजांत एक मुखेली जावं पुरो. हर एका संदर्भार ह्या संदर्भार म्हजें कोर्स ऑफ एक्शन कितें, हांवें कितें करी जाय म्हणून सोदून काण तें कोण करता तो वर्तो जाता. सांजुदान तेंच केल्लें मोगाळ बाबान आनी बेनिनो. आज आमी ताची परब संभ्रमण आचरण करता. ताच्या नोवेना खातीर येद्या व्हड संख्यान आमी हांगासर हजर जाल्या. आमच्या कश्टा नश्टांत, आमच्या जायत्या बरवसो सांडलेल्या परिस्थितींत ताच्या पांयां तळी आमी धांवून येता. कित्याक तो वर्तो जाला न्ही दुसऱ्या खंयच्याय संगतींक लागून, बदलाक ताच्या कश्टा नश्टांनी देवान ताका दिल्लें तें मिसांव, ती जबाबदारी सुवार्ता परगट करची, ती जबाबदारी ताणें पाळली देखून तो वर्तो जाला. आनी त्या देखून आमी हांगासर आसा. मोगाळ बाबान आनी बेनिनो, एक विशय तुमकां सांगता. जर आमचें मागणें आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी स्विकार करची मनशां जावन बदली ना जाल्यार, परत हांव सांगता, जर आमचें मागणें आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी घेवची आनी ती जबाबदारी करची मनशां जावन बदली ना जाल्यार आमचें मागणें इनकम्प्लीट, आमचें मागणें असंपूर्ण तें संपूर्ण जायना. केदाळ आमचें मागणें संपूर्ण जाता की म्हळ्यार जेन्ना ती जबाबदारी आमी करता. देवान दिल्ली जबाबदारी आमकां आशा आसा म्हणून करचें न्हय. थोडे पटे कितें म्हळ्यार आमकां कितें व्हड आशा आसूं की पुरो, व्हड करीचें म्हणून आशा आसा जावंक पुरो, पूण ती देवाची खुशी न्हय जाल्यार मोगाळ बावना बेनिनो, तूं केदें वडी कर, केदो गुडो जाल्यार कसलोन घाल. एकलोच हांवें इतलो येदो व्हड गुडो हांवें कसलोन घाला म्हणून तूं तुजो अहंकार उलय, कांय न्हय. तुवें एक कट्टी माती काडलेल्या बरें, तितल्याक समा केदो व्हड गुडो कोंडलोय, एक कट्टी माती काडलेल्या बरें. पूण एक ल्हानशें काम, ल्हानशी संगत करूंक तुका देव विचारता. तुज्या खातीर ह्या तुज्या लेकार तुज्या काल म्हणटात तुजें एज्युकेशन, तुजी सोबाय आनी तुजें स्थान तें लेखाक धरल्यार तें देवान सांगचें काम क्षुल्लक, हें काय हांवें करचें गे काम म्हणच्यात आसलें. जर त्या कल्तिकायेन देवाची खुशी समजून तूं करताय जाल्यार देवा मुखार तूं वर्ती जाताय. त्या देखून देवाची खुशी मागण्यांत समजून, देवान दिवची जबाबदारी मागण्यांत समजून घेवन ती करची वर्ती मनशां आमी जावंक, सांजुदा बरें वर्ती जावंक, सांता बरें वर्ती जावंक, मोयचे बरें वर्ती जावंक आनी त्या प्रवाद्या बरें वर्ती जावंक आमकां आपोवणें आसा. तर मोगाळ बाबानो आनी बेनिनो, आमचे सालते जिणेंत आमी करचें मागणें असल्या एका हंताक आमकां व्हरून पावोवन दी म्हणून देवाचो कृपेचो आदार आमी हें मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना मागून घेवया. अर्पिता ये बाबा उड्या वयना संगी बाबा समर्पिता आमकांच तुका ये बाबा काणीक आमची मोगान तुका आजे तोची किरकोळ तरी
मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारते की बापा काळी कामची मोगान तुका आज पेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकारते. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नक्या पयसुच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सा जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्वरात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवे दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आख्खी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू. ह्या पवित्र थळार दान दिवच्या सर दानी खातीर ह्या नोवेनाच्या 8व्या दिसा आमी विशेश तरान मागता. सक्कड दानी स्वामी उडास कडिया. हांगासर तुमी आसात खंडीत. तुमी फुलवा फुलाची पाकळी जावं बरो जेवणाक जावं बरो इतर खर्चा बाबतींत तुमी दितात आनी तुमचें बरें मौन ह्या पवित्र थळांतय तुमी दाखोवन आसात. ते देखून आज आमी विशेश तरान तुमचे खातीर आनी ह्या पवित्र थळांत दान दिवच्या हर एका दानी खातीर गांवांत तशें परगांवांत हांव ह्या वार्षिक फेस्ता संदर्भार विविध रितींनी कुमोग दिल्ल्या जावं बरो सामुहीक काजाराच्या खर्चा बाबतींत जावं बरो वार्षिक उत्सवाच्या ह्या संदर्भार खर्चा बाबतींत सभाज जाणांनी विविध रितीन कुमोग केल्या हर एकल्या खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सुमी तांकां 100 वांट्यांनी तांच्या बऱ्या मना प्रतिफल दिवं दी म्हूण आमी मागया. हांव घामरे देवाचे माये सांगता बगयो झुजय ती सोपती बगयो दमदतां सांजूद देव आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत तिन्नी जावन सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमयाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे तळी रावया. सासणीक जिणेची आमी खाण सेवया, नवे जिवी होया. सोमयाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासणीक जिणेची आमी खाण सेवया, नवे जिवी आजोडया. ये सोमया तू ये, दुर्बोळ्या भिडारात ये. पातका काळो मोजो रावनाय, सता वाटेन म्हाका सरय. ये सोमया तू ये, दैवीक जिवनाता ये. तुज्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखाक पावय. दाखवाली संगी आमी एक जावन रावया, यतेश थोडा आमी जोडया. सोमयाच्या मोगान आमी तीर जावन रावया, जिणी झुजान जय जोडया. ये सोमया तू ये, दुर्गोळ्या भिडारात ये. पातका काळो मोजो रावनाय, सता वाटेन म्हाका चलय. ये सोमया तू ये, दैवीक जिवनाता ये. तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखाक पावय. ये सोमया तू ये, दैवीक भवनारात ये. पातका काळो मोजो रावना, सखी वाटेन म्हाका चलय. ये सोमया तू ये,
तुझ्या गोपांक माकारी पय सर्गीच्या सुखात पावय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत जोदूता देवाच्या जैतेवंत मरणा पासत ह्या नोवेनांच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला आनी तांतूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. समेस्त मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, नोवेनाच्या या 8व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन हांगासर येवन आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतरां सोपूर नियाळ केल्ल्या आनी फुडें आराधन सलोनाच्या मनादी बाप सुनील वेगस तसो मनपूर्वक उपकार बावरता. ताका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान ताळयो दिवन पाद्राबागेक आमी थँक्यू म्हणचे. मोगाच्यानो फाल्यां नोवेनाचो निमान दीस नवो दीस आज संजेर आयताराचें सादें मीस 4 वरार आसा. फाल्यां सकाळीं हांगासर मीस आसचें ना. संजेर 6 वरार बेसपाचें मीस. 6 वरार मिसा उपरांत नोवेन मोटवें आराधन आनी ताच्या उपरांत चेरेलाचो पुरशांव सांजूदाची इमाज कान घेवन आमी पुरशावाक वेतेल्या पक्षीगरे पेंटेंत थंयसर आशिर्वादीत करून एक मोठवें मागणें कन्नडा भाशेन करतल्या. ताच्या उपरांत फाटीं इगर्जेक आयल्या उपरांत निमानो आशिर्वाद हांगासर आमी दितेल्या आनी ताच्या उपरांत हांगासर आयिल्ल्या सर फिरगसगरांक भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. ते देखून ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. सोमारा 28 तारखेर आमच्या पूण शेताची वार्षिक परब सकाळीं 8 वरार एक सादें मीस आनी ताच्या उपरांत 10 वरार संभ्रामीक फेस्ताचें मिसाचें बलिदान. आमचे गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना बाप भेटयतले. गोवळी बापांक 9:30 वरार आमी हांगासर येवकार करतल्या. ताच्या उपरांत जे कोणें आमकां मुर्दोम दिल्यात ताच्या उपरांत दान दिलां. तशेंच आमच्या बिरगसगरांक सगळ्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटतल्या. मिसाच्या बलिदाना वेळार केवल गोवळी बापा तावन पिर्जेंत रावलेल्यांक मात्र आनी प्रमुख स्पॉन्सर दिल्ल्यांक मात्र आमी वाती वांटतल्या. उरिल्ल्यांक सगळ्यांक मिसाच्या पयलें आमी हांगासर वाती वांटतल्या. त्या देखून वेळार येवन तुमचो मान स्विकार करूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. कोणाय की मिसाक ते सवां दिवंक आसात दप्तरान दिवचे. तशेंच ह्या पवित्र तळ्याच्या बरेपणा खातीर उदारगते खातीर कितेंय दान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवचें. तशेंच मंगळारा हरी एका मंगळारा हांगासर 8 वरार मिसाचें बलिदान, 9 सक्रामेंताचें आराधन. ताजे उपरांत 10:30 वरार परत मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा. ताजे उपरांत 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. ते देखून मंगळाराच्या दनपारांच्या जेवणाक कोणाक स्पॉन्सर रावंक मन आसा, सगळें स्पॉन्सर जायना तरी कुशेन कितेंय दिवंक मन आसा जाल्यार दप्तरान दिवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. मगच न्हू आयच्या दिसा दनपारांच्या जेवणाक आमी कोमो केल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मनादी बाब सुनील वेगस, भोव मनादीक सुनील वेगस बाब हांचे धांवन
मनाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. तिया नजरेत आनी कुटुंबाची पेर्नाल आयचे दिसाचे वेज जेवण स्पॉन्सर केला. लेनोरा फेर्नांडीस ताच्या 7व्या वर्साचो जल्मदीस निर्मार्गा. रिशोन फेर्नांडीस ताच्या जल्मदिसा संदर्भी वेलंकणी वाडो आयचे दिसाचे चिकन तांणी स्पॉन्सर केला. नेल्सन डिसोजा आनी जैसन डिसोजा वेलंकणी वाडो आयचे दिसाचे वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केला. विन्सेंट पॅट्रिशिया सुवारीस पालिमार, मॅगदलीन अल्फोन्सो मुंबय, सिसिलिया तशेंच प्रवीण लविना पिंटो शिरताडी तांणी मुखार येवचे. तुमची मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. दान दिल्ल्या सर्व दानी हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादा पात्रोन सांता मारिबा तुमचेर हांव मागता. वांती वाटयल्ल्या फादर सुनील तुमकांय देव बरें करूं. दिबी घालया. सांजूदता देवाच्या मनाक नवें आमी सोलोन वरया. पात्रोन सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूदता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुदता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनंती करता. सांजूदता देवानी येरसान बग प्रत्येक जन मुरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जुदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशेबरमांनी तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्दार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय उबारता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जुदता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगादीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेच कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचे बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सर आमी एक घडीभर बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी आयचे दिसा हांगासर ते सवान दान दिल्या. ही ते सवां वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवां हांगासर आसात तुमी ह्या घडये मागा. नाजाल्यार हांगासर आज येता आसतना जे कितें ते सवांक घेवन तुमच्या काळजा मनान ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ह्या घडये तुमची ते सवां मागणी आमच्या पात्रोन स्वांता सांजूदता देव मारिपात सर्गीच्या देवा बापाक उबान दिवया. आनी ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया मोगाचे न्हू. तेगा जाणांक कोर्ट केजीन तावन जीक मेळच्या खातीर, 6 जाणांचे रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर, 7 जाणांक शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळच्या खातीर, 8 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर, 9 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, 2 कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर,
तेगांक वायट सवयेतां सुटका मेळचे खातीर 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर एकल्याक मानसीक पिडातावन सुटका मेळचे खातीर एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एकल्याच्या हाती धरिल्लें काम पोंदा पावचे खातीर 100 जाणांक आमल पिवन येता सुटका मेळचे खातीर तेगांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर एकल्याक 2 कुटुंबां एक जावंक आनी सांगाता रावचे खातीर एकल्याचें बें खावचें न्हितावन सुटका मेळचे खातीर एकल्याचें खाजराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक समस्यांक अडकळ करतल्यांक मना उजवाडची कृपा मेळचे खातीर एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळचे खातीर एकल्याक फायब्रॉयड प्रॉब्लेमांतल्यान गूण जावचे खातीर तेगांक कॅन्सर पिडातावन सुटका मेळचे खातीर एकल्याचे वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक पेंगटांतली दूख गूण जावचे खातीर तेगांक भुरग्यांचें तेणें भाव जावचे खातीर 2 कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर एकल्याक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर एकल्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळचे खातीर आनी 12 जाणांक प्रत्येक तेसावां तांच्या तेसावां आयकून त्या तेसावांक तांकां मेळचे खातीर आज मागोवंक सांगलां. आजच्या सांगाता आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवाय आमी समर्पण दिया मोगाच्या परगांवांत वावरच्या एका स्त्रियेक तिच्या कामा तळार समाधान मेळच्या खातीर कश्टां जावन सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. तिच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां. तिच्या भुरग्यांचो फुडार नंद जावच्या खातीर तिच्या खातीर आमी मागया. एका दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन ताणें परगांवाक UK वचूंक ताका उजवाड मेळचे खातीर आनी ताच्या पतीने सांगाता थंयसर जियोंक ताका कृपा लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां. त्याय कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें. एका कुटुंबांत ना समाधान आसा, थंयसर झगडें आसा, तें सगळें परिहार जावन त्या कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर विशेश तरान त्या कुटुंबाक सुमयाच्या पांयां तळा पत्रोन सदां मारिपा समर्पण दिवन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें. आजच्या सांगाता आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें. आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, भोगलाप तुका सुमया जेजू, प्रणिपा तुका सुमया जेजू, नमन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 मंगळा जेजू. आज या पवित्र थळार ही पावडा तांची त्या सवा मागणी आमच्या पात्रोन सांत सांजूद देवाच्या मजदीन तुझ्या पांयां समर्पण करता. तांच्या कष्टा दुखांत तुझी कुशी वयतल्या आधार जा. तांची पिडा शिडा तुझ्या कुशेप्रमाणे गुण कर. तुझो दिसपट्टो सांगात तांकां दी. आमच्या सांताची मजत ती मागतात. सांतान तुझ्याकडे विनंती करची मागणी तूं मानून घे. या भक्तिकाच्या जिवितांत कितें आशेतात बरेपण तुझ्या कुशेप्रमाणे तांकां लाभय. तांचे सांगाता तूं राव. तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिवितांत बरेपण तांकां दी. सकड वायट विघ्नांतले तांकां सुटका दी. हरी एका दिसा हरी एका घडये तांकां राख सांबाळ. तांचे जिवीत तुझ्या बेसावांनी भरलेलें जावं आनी अशें ह्या पवित्र थळार मागलेलें बरेपण तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तांकां फावो कर. तुझे उदार म्हण, तुझी खाकोल तुझी दया तांच्या जिवितांत वाळय म्हण आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुका जावं महिमा मान होगळाप स्तुती आराधन नमन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दिमी घालया. म्हज्या मथीर काळो कान्न म्हजो भावात दंडळोंक बेसारच्या. म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या कालसाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासे नवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू. ह्या पवित्र थळाक हांगासर आमी सदां येता. सभारपोटी आमी भेट दिल्या. हांगासर आयिल्ल्या मारिपात आमकां शांती समाधान लाभल्या. मतीक संतोष लाभला, उजवाड लाभला. जायतें बरेपण आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक लाभलां. आमच्या पात्रोन सांत सांजूद देवाच्या मजतीन आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां घडल्यान धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू.
तसो उपकार आमी आठवया. थँक्यू आमच्या खालसांत आमी म्हणया मोगाचें न्हू. 6 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक कॅनडाचें पयन बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. 4 बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक वायट वाटेंतल्यान बऱ्या वाटेक हाडल्या खातीर अर्गां दिता. तेगांक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आनी 8 जाणां तांणी मागुल्लो विशेश उपकार तांच्या जिवितान लाभल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. ह्या सर्व अर्गां मागण्या मारिपात आमची मागणी अर्गां उबारया. धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया. थँक्यू आमी म्हणया मोगाचें न्हू. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजां. हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू, हांव अर्गां दिता जेसू काळजां. मोगाल भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गीच्या बापाईचे दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मोगळा पापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या स तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. दयाळ बापा पावते जिणे सांगातीन मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय. तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमोत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संत सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळार दान दिवच्या सर्व दानी खातीर आयचे दिसा आमी मागता आसतना ह्या सर्व दानीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांच्या उदार मनाचे, तांच्या मोगाचे, तांच्या त्याग सॅक्रिफिसाचें देणे ती हांगासर दितात. तांकां हरी एकल्या की तुज्या बेसांवांनी बरी भलायकी तांकां दी. दिसपते तांकां सांगात दी. सकड वायट विघ्न अवघडांतले तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्पर आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळाक हांगासर आयिल्ल्या विविध माध्यमां मारिपात ह्या नोवेनांत वांटेली जाल्यार हरी एका भक्तिकांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तांणी आशिल्लें मागिल्लें बरेपणाच्या जिवितान लाभय आनी तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. सर्वेस्परा मिडल इस्टाक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. प्रत्येक जावन इस्रायल, इराण, लेबनान, पॅलेस्तीन, गाझा ह्या सुवातेनी झुजां चलोवन आसा, झुजाचे मोडा आसात. हे सगळे निवराय शांती समाधान त्या सुवातेनी राज कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारनिये काकोतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता. आमी परदेसेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलबी हांवकार ये मरये बगेवन ते देवाचे माया बसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावजोवच्या खातीर मोगाचेनो पिडेस्त आमच्या भावना स्वामी उडास कडेन आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आनी आमकां कितें पिडास शिडा आसा त्रिएक देवाच्या मजतीक आमी समर्पण करया. त्रिएक देवाची कृपा सकत आमच्या कुडीन तांच्या कुडीन वालच्या खातीर आमी मागता आसतना त्रिएक देवाक स्तुती करया. महिमा दिवन सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्गत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण व्हरूंक तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा
कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचे दाळ दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगळी सदांनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोम्यांचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्गाली संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया दयाळ सोम्या, भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता. पिडेशिडेन कोस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित. एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजांतान बगसून जियोंक तांकां तूं आधार दी. आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरें जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सोमे सदांच तांचे सांगातार राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गान दिवन दीत. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससना. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागूं. दुलो भयेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो तुमचे सोमे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. दिंबेर आमी रवया मोगचनो मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करशिता. त्या देखून त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया आनी गीत आमी गावया. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका. पुण्या रूपार लिपोन आसाय सक्रामेंता राखोन आसाय. पुण्या रूपा लिपोन रावलाय सक्रामेंता राखोन आसाय. स्वादिक जेजू वामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका. ये जेजू या पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीर आमचे सोबें सदांच आसचे खातीर हे उड्याचें रूप तुवें घेतलाय आनी तूं आमकां हांगासर राखोन आसाय. ये जेजू हें सत वळखून घेवन आमी हांगासर आसाव. वय आमकां राखोन आसाय न्हय आमचे तावन कितेंय आशेवन बदलाक आमकां दिवचे आशेवन तूं हांगासर राखोन आसाय.
म्हणल्यार तें आमी सत वळखून घेता हे जेजू तुवें आमकां दिल्ल्या करीत कितेंच आमी घेवंक शकना जें कितें आमचे लागीं आसा जें कितें आमी अनुभव करता तें सगळें तुवेंच दिल्लें म्हणून वळखून घेता कशें तुवें आमकां आदीं दिलाय कशें ह्या संवसाराची जतन तूं घेवन आयलाय तशेंच आजुनी आमकां तूं दिताय आनी आमची तूं जतन घेताय म्हणल्यार विश्वासान हांगासर आमी तुजे तावन आधार घेवंक तुजे तावन मजत घेवंक तुजे तावन कृपा घेवंक आसा हे जेजू आमचेर सुमेस्तांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घालन जो कितें आधार आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमकां गरज आसा तो आधार व्हड मापान तूं फावो कर म्हणून आमी मागता आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरेपणी आजार आसच्या तुका तुजें आजारपण बाबरतान वळखून आमी तुका आराधन करता जिनिये पयनार सांगा दिताय कष्टान वारा सांबाळ व्हरता जिनिये पयनार सांगा दिताय कष्टान वारा सांबाळ व्हरता सादीक जेजू नमन तुका लोक जेजू वंदन तुका सादीक जेजू नमन तुका लोक जेजू वंदन तुका हे जेजू परण्या सोल्ल्यांत तुज्या बापान जाणें तुका आमच्या खातीर धाडला ताणें इस्रायल परजेक तांच्या त्या कश्टांच्या पयना वेळार तांच्या त्या अरण्याच्या पयना वेळार तांकां सांगात दिल्लो वय दिसाक खूब जावन रातीक उजवाडाचो खांबो जावन तांच्या सांगाता तो सोमतालो आनी हाचे खातीर हे जेजू ती पर्जा ती कश्टांची वाट सोमकोन दूद आनी मोवळच्या त्या गांवांक वचून पावली तांच्या सुत्रांनी सांगचें जाल्यार तांणी उद्गारून सांगलेलें आसा जर देव आमच्या सांगाता नातलो जाल्यार जर ह्या देवान आमकां सांगात दिवंक नातलो जाल्यार जर देवान आमकां बळवंत करूंक नातलें जाल्यार जर देवान ताची वटकृत्य आमच्या जिवितांत करूंक नातली जाल्यार आमची मोडी पडटी आसली अरण्यांत आमची मोडी पडटी आसली ह्या पैना तावन आमकां सुटका मेळनातली त्या सर्गींच्या सुखाक सुख दिवच्या तसल्या त्या बसलेल्या गांवांक आमी वचून पावते नातल्या हो तांचो उद्गार जावन आसलो हे सोम्या जेजू आयच्या दिसा वस तांचो उद्गार आमी आमचो करून घेता आनी तुजे लागीं मागता हे जेजू आमकांय कळीत आसा जर आमच्या संगात तूं समका नाय जाल्यार जर तुजो आधार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुजे तावण आमकां मेळना जाल्यार जर आत्मीक रितीन आमकां तूं बळवंत करिनाय जाल्यार हे जेजू आमी जीव आसोनी हे जेजू आमी जीव आसोनी मेल्ल्या मनशां बरें ह्या संवसारांत जियेजे पडटा कितेंच बरवसो नासतना आमी जियेजे पडटा आमचे कुरीस ते जड जावन त्या कुर्साक पंदाक आमी अडसून आसा जंय पडटा हे जेजू तुजें बळ आमकां गरज आसा तुजो आधार आमकां गरज आसा आमच्या जिणे पैणार आमकां सांगात दी आमच्या कश्टां अनवरांत आमकां सांबाळून व्हर तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड आमच्या जिवितांत नाना रितीचो काळोख येता आसतना विविध संदर्भांत सरी जावन काळोख येता आसतना विविध मनशांत हांव काळोख येता आसतना विविध गणितांत हांव काळोख येता आसतना हे जेजू खरो उजवाड जावन आमच्या जिवितांत उजवाड फांकय आनी उजवाडांत आमी सोलोवंक आनी ज्या जिविताचो शेवट आमी जोडोवंक आसा तो जोडोवंक आमकां आधार दी म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी मागता अंकारां तूं दिवो जाताय अज्ञानांक तूं जळवाय दिताय अंकारां तूं
दिवो जाताय अज्ञानांक तूं सणवाय दिताय स्वादीक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. येसू म्या जेजू ख्रिस्त या मोठ्या रुपार आजचे तुझे हजारपण भावार्थान वळखून घेऊन हांगासर तुका एकल्याक मात्र आराधन करूंक तुझे भायर दुसरो देव ना म्हळें सत वळखून घेऊन तुझे तावन बळ येता तुझे तावन सकत येता तुझे तावन प्रेरण येता तुझे तावन आयुष्याच्या उजवाडात सगळो अंकार पयस जाता म्हणून वडा भावार्थान हांगासर तुझे समोर दिंबेर सरपटलेल्या तुका आराधन करच्या आमच्या सोमेस्तांचे आराधन तू मानून घे आमच्या सोमेस्तांची स्तुती तू मानून घे आम्ही सोमेस्ताने दिवसो हकलाप तू मानून घे ये सोम्या जेजू ख्रिस्त मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार त्या महास्तुतेंत सांगची ती उतरां आमी आमची गण घेता तुका हकलाप दिल्ले वरवीं तुका आराधन केल्ले वरवीं तुजी स्तुती केल्ले वरवीं तुजें वर्तेपण तुजें तोरपण वळखून घेवन तुका एकल्याक मात्र फावो आसलेली महिमा सगळे आमच्या काळजान सगळे आमचे सक्तेन सगळे आमच्या बळान आमी दिता आसतना येसू जेजू ख्रिस्त तुजे तावन बळ तुजे तावन कृपा आमकां वळोवन येता आमी उदार जाता आमी ग्रेस जाता आमी सक्तेन भरता ह्याच भावार्थान ह्याच विश्वासान हांगासर या पुंतळार येवन सांजुदाक समर्पिल्ल्या या पुंतळार येवन आयच्या या पवित्र वेळार तुका आराधन करच्या या सकड सांजुदाच्या भक्तिकांचेर तुझ्या भावनांचेर तुझे कृपेची दीस घाल तुझे काकुळतीची दीस घाल जो आदार तांकां गरज आसा तांणी मोग करच्या मनशांक गरज आसा तांच्या भुरग्यां बाळांक गरज आसा तांच्या दिसपट्ट्या वावरांत गरज आसा जाय पट्ट्यो जबाबदारी काण घेवच्या संदर्भार गरज आसा जिविताक गरज आसचे निर्धार काण घेतना गरज आसा हे सगळो आदार ही सगळी कृपा उतोंड मापान ह्या पवित्र सक्रामेंतांत वळोवन आयच्या दिसा ह्या वेळार तांकां जण एकल्याक फावो जावं दी म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं आमी मागता आनी तुका आराधन करता तुज्या नांवांची स्तुती करता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्यान जेजू हकलाप तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू जय जय तुका सम्यान जेजू हर्षितां तुका सम्यान जेजू वंदितां तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू आराधन तुका सम्यान जेजू येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे नमन येसुवे नमन येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे आराधने हालेलुया 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 आमी सुमे संबश्या मगाळ भवन आणि बहिणीनो इसाया प्रवाद्याचो पुस्तक आमी काडलो जाल्यार तांतून 40వ ಅವಸ್ವರ 29 ತಾವನು 31ನೇ ओळी आमी वाचल्यो जाल्यार भोव अपुरबायेन इसाया प्रवादी देवाचे सत्य विशांत आमकां सांगता देवाच्या त्या बळा विशांत आमकां तो कळीत करता आनी देव ह्या प्रवाद्या मुखांतर हें सत आमकां उगडापें करता कित्याक म्हळ्यार आमच्या अस्कतकाये वेळार आमच्या बेजाराये वेळार
आमच्या कंती दुखा वेळार जे मनशांक सामान्य ह्या संवसारांत कंत नातलेलो, पिडा नातलेलो, पिडा हे नातलेलो, समस्यांक पडा नातलेलो मनीस कोणी ना मगाळ बाबान आनी बेनीनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. वय देवा कळीत आसा मनीस जाल्ले आमकां असलें सगळें ह्या संवसारांत बगूंक आसा म्हणून देवा कळीत आसा. आनी त्या देखून देव इजाया प्रवाद्या मुखांत्र आपूण कितें आपूण अस्कत्यांक कितें करूंक शकता, आपूण दुर्बळ्यांक कितें करूंक शकता, आपूण भिरांतेंत आसलेल्यांक कितें करूंक शकता म्हणलें तो इजाया प्रवाद्या मुखांत्र उगडापें करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कित्याक उगडापें करता की म्हळ्यार आमी बळवंत जावंक, ह्या पिडेतावन भायर येवंक, ह्या समस्यांतावन भायर येवंक खंय दवरून नजो, मेळ्ळ्या लागीं दवंक नजो. बदलाक आमी ताचे सरशीन धांवन येजे म्हणल्या कारणा खातीर देव हें सत इजाया प्रवाद्या मुखांत उगडापें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मगाळ बाबान आनी बेनीन आमी आज ह्या वेळार ह्या नोवेनाक धांवन आयल्या हें सत आमकां कळीत आसा. देखून तें कितें सत? इजाया प्रवादी म्हणटा तकलेल्यांक तो सकत दिता. प्रेज द लॉर्ड. बळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. युवक तोकोन आनी दोमोन वेतीत. युवक बळ आसले, सकत आसले, जिम्माक वेचे, एक्सरसाइज करचे, गटायाचें खाण खावचे ते युवक सयत तोकोन वेतीत. तांच्या बळाक लिमीट आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तांच्या बळाक सयत लिमीट आसात, लिमीट आसात आमकां कळीत आसा. एक ताप येवं दी, खंय आसा तुजी जिम बॉडी? खंय आसा? पांय कुसकोवन दी. कितलो रन्नर जाल्यार रे सारकें घरा भितर चलोवंक जाता? ना, तो कोण वेतीत. आमचे सकत कांयच न्हय मगाळ बाबान आनी बेनीनो. दोमोन वेतीत. उपरांत तो म्हणटा ते आदलोवन पडटीत, आदलोवन पडटीत. पांय सुकल्यार हस्त सयत पडटा म्हणटात न्हय गे, हस्त सयत पडटा. येदी व्हड हस्त. पूण तो म्हणटा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बळ मेळटलें. गरुडा पर्यंत तांकां पाकाटे फुटतेले. वयर उंच उपतेले त्या गरुडा पर्यंत तांकां पाकाटे फुटतेले. उपरांत तो म्हणटा तीं धांवतेलीं, तीं धांवतेलीं पूण तकची नांत, तीं चलतलीं पूण दमची नांत. पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या अस्कतकाया वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या पिडे वेळार, ह्या सोम्यांतय आमी येता आसतना नवें बळ आमकां मेळटलें, आमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें म्हणून आमकां इजाया प्रवाद्या मुखांतर देव उगडापें करता. आनी हें उगडापें आज वळखून घेवन आमी हेंच बळ दितल्या, हीच सकत दितल्या. ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत, ह्या उंड्या रुपा मुखांतर जी सकत आमचें तें वळयतल्या, आमकां सक्तेवंत बळवंत करतल्या सोम्या समोर आमी आसा. त्या देखून मगाळ बाबान आनी भयणीनो, असल्या देवाक आराधन करचें आमचें वरतें भाग, आमचें वरतें भाग. परत हबक्कूक प्रवादी 3ऱ्या आवास्वरांत 19 वळींत म्हणटा, तो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो देव, सर्वेस्पर म्हजो देव, म्हजें बळ तो. न्हय ह्या संवसारांत आसलेल्यो संगती म्हजें बळ,
नहीं दुडू बोल, नहीं मुझे सबाई बोल, नहीं मुझे क्वालिफिकेशन मुझे बोल. बदलाक तो म्हणटा वो सर्वेस पर देव वो सोमी तो जावन आसा मुझे बळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो कितें करता? ताचें बळ दाखयता की संवसाराक खाली ताच्या स्वार्था खातीर ताचें बळ दाखयता की आमी संवसारांत आमचें बळ आमी दाखयता न्ही गे जायत्या रितीनी. कोणाक होगलाप मेळचे खातीर आमकांच मेळचे खातीर होगलाप आमचें बळ आमी दाखयता. ह्या आमच्या बळा वरवीं हेरांक आमी बळवंत करता गे ना, जायते पटी आमी करिना. पूण आमचो देव ताचें बळ दाखयता न्हय ताच्या होगलेके खातीर मगळ भावन आनी भयणीनो आमकां बळवंत करचे खातीर आमी ताचे थंय येवन ताची सकत आमी आपणावचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून हबक्कूक प्रवादी मुखारसून म्हणटा तो मुझे पांय मेरुवाच्या पांयां सारके सुडसुडीत करतलो. कितले अपुरबायची उतरां पळय मगळ भावन भयणीनो. मेरुवाच्या पांयां सारके वो देव मुझे पांय सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेक म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. उंचायेक तें ह्या देवान दिवच्या बळा वरवीं मात्र साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 त्या देखून मगळ बाबान आनी भयणीनो असलें बळ आमकां दिवचें देवाक, असली सकत आमकां दिवचें देवाक आराधन करचें, ताची स्तुती गावचें. कितलें भाग केदें व्हड भाग आमचें. त्या देखून रोमांगरांक बरयल्या पत्रांत सांपल म्हणटा 12व्या अवस्वरांत 12वे वळीन तो कितें म्हणटा तुमी जाणांत? तो म्हणटा त्या देखून कष्टां अनुवारामध्ये समस्ये येता आसतना चिंती नासलेले घडण नासलेल्या वेळार कष्टां वयर कश्ट तुमकां येता आसतना निराशे वयर निराशे तुमी जाता आसतना तो म्हणटा सोंसणेक जाया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जायते फावटी आमची सोंसणेक ओगडावची केदाळा कश्ट आयलेल्या वेळार हेरांत तावन आमकां दूख आयलेल्या वेळार सोंसणेक जाता गे आमी. म्हजे लागीं जायत्या जाणांनी येवन सांगलेलें आसा फादर म्हाका सोंसणेक आयत्त ना फादर. बरेक लायलो तो म्हणटालो म्हज्या लागीं फादर म्हाका सोंसणेक आयत्त काण घेवंक जायना. बायल्या विशयान म्हाका इतलो राग येता गे, सगळो दीस मोबायलार आसता, म्हाका इतलो राग येता गे. हांवें ताका काल्या म्हणटात नाका जाल्लें उलोवन सोडटा फादर. ती रागार जाता. अळे घरचोन पुताक घेवन ती गेल्या आनी पुलिसांक कंप्लेंट सयत दिलां. तो म्हज्या लागीं मागोवंक आयिल्लो, मागोवंक सांगलें ना न्ही म्हज्या लागीं पाप बिरमोत. पळया आमी रागार जाता, सोंसणीक ओगडायता आनी शीत वचून पेज जाता म्हणटात. काही लितान उज्या पडटा म्हणटात न्ही गे उज्या पडटा म्हणटात. त्या देखून सांपल म्हणटा असले कश्ट असले अनवर येता आसतना तुमी सोंसणीक जाया, मागण्यांत थीर रावा. मागण्यांत थीर रावा. मागणें करचें कंटिन्यू करा. हें मागणें करचें तुमी कंटिन्यू करता आसतना मगळ भावान आनी भयणीनो ते स्त्री हे बरी त्या निती करता सरशी येवन तवळ तो आनी तिचो निती करत आनी तिचो तो वो देव आनी तिचो न्हय वो नितीचो वो देव तुमकां दिवचो नागी. त्या देखून थिरासाणेन सोंसणीकाय होगडाय नासतना मागोवंक आमकां सांगलेलें आसा. तर मगळ भावान आनी भयणीनो आमच्या देवाक, आमच्या सुमयांक, आमच्या सोडवंदराक एक घडीभर आमकां बळान भरतल्या देवाक एक घडीभर आमी अर्घां दिवया. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, वंदितां तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया. 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 मगळ भावान आनी भयणीनो अल्कांताराचो
पेद्रू आसा, तो एक सांत, एक फ्रांसिस्कान याजक, अल्कांतारासो पेद्रू. आनी ताणें एक येवकारिस्ता विशांत एक अपुरबायेचें उतर सांगलेलें आसा. तो कितें म्हणटा की म्हणल्यार येवकारिस्तांत आसलेल्या जेजूच्या हातांनी हात बर्न करपा आसा म्हणटा तो. येवकारिस्तांत आसलेल्या त्या जेजूच्या हातांनी हात बर्न करपा आसा. आनी तो कितें म्हणटा की म्हणल्यार मुखारसून तो म्हणटा, जी कोण ह्या जेजूतावन ह्या देवातावन ती कृपा विसारतात तांकां तो दिता, तांकां तो दिता. केदाळा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचे सालते जिणेंत आमी वळखून घेता. देवा तुजे कृपे वरवीं एक हिराची काडी सयत म्हाका तिशेन दवरूंक जायना. त्या देखून तितलें ल्हान काम करूंक म्हाका तुजी कृपा गरज आसा. त्या देखून हांव आयलां, त्या देखून हांव हांगासर आसा. जेजू, म्हज्या कुटुंबान समस्या आसात, तुजो आदार नासतना ते समस्ये एका इंचा तितले सयत उणें करूंक हांव शकना. त्या देखून हांव हांगासर आयलां. म्हज्या भुरग्यांच्या फुडारा विशान म्हाका कंत आसा, म्हाका हुस्को आसा. तुजो आदार नासतना हे जेजू, त्या फुडारा कशी म्हजी भुरगीं, म्हजी मोगाची एक मेट सयत मुखार दवरूंक शकना. त्या देखून हांव हांगासर आयलां. म्हाका तुजी गरज आसा, म्हाका तुजे कृपेची गरज आसा. म्हणून हांव मागता आसतना म्हजी डिपेंडन्सी त्या देवातें हांवें हुंदोन रावचें हांव दाखयता आसतना ती कृपा उदंड मापान आमकां फावो जाता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाची सखत उगडापी जाल्लेली ती आमी वळखून घेवया. त्या जेजूच्या सक्तेचेर, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजार आसच्या त्या जेजूचेर, ह्या उंड्या रुपार आसच्या त्या देवाचेर आमचो भावार्थ कोसोवया आनी ताची कृपा आमी मागया. कृपेचो आधार आमी मागया. आमचे कश्ट ताच्या मुखार आमी दवरया. घरांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर मागया. शिकप शिकच्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. काजार जाल्ल्या जोड्यां खातीर आमी मागया. बऱ्या फुडाराची सोदनां करच्या आमच्या तरणाट्यां पासत मागया. बऱ्या कामाचे सोदण्यार आसच्या आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. परगांवांत वावर करनासच्या पासत आमी मागया. परगांवांत कश्टांच्या परिस्थितींत आसलेल्या पासत आमी मागया. इस्रायल गांवांत जायते आमचे भाव आनी भयणी कश्टांचो वावर करनासा. तेका रितीचे आखांतान ती आसान झगड्याच्या भिरांतेन म्हळ्यार बरी ती जी येतात. तांचे खातीर मागया. काजार जावन भुरग्याच्या देण्यां खातीर, येण्यां खातीर राखून रावतल्यां पासत आमी मागया. हर एकल्या पासत आमी मागया. कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात, कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या पोंतळार जायत्या जाणांनी तांची तेसावां बरोवन घाल्लेलीं आसात. तांच्या पासत आमी मागया. हर एकल्या पासत आमी मागया. एकामेका पासत आमी मागया. ह्या जेजू लागीं आमी सांगया, वय जेजू, तुजी कृपा आमकां गरज आसा. तुजी हात बंद कृपा आसा, आमकां कळीत आसा. ती कृपा आमकां दी जेजू. ह्या कृपेत म्हजो सहकार आसा जेजू. ही कृपा हांव होगडायना जेजू. ती व्यर्थ जावन वचोंक हांव सोडिना जेजू. ती कृपा दी जेजू. हे तुजे कृपे बरे मात्र बेसांवाचो शिवर आमचे थंय वळता जेजू. एक घडी बरं आमी मागया.
मुखार भावान आनी भयणींनो, जेजून आमकां बळवंत करच्याक बळादेक पवित्र आत्मो दिल्लोलो आसा. त्या देखून धर्मदूतांची कृत्यां बुकांत पयल्या वस्वरांत 8वे बळींत थंयसर पेद्रो म्हणटा, तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पापा फ्रांसीस भाऊ अपुर्बायन म्हणटा, पवित्र आत्म्या लागीं कृपा मागया. जेजूच्या मना सारके आनी ताच्या सुवार्थेक सरीत जावन आमी सदांच जियोवच्या खातीर. जेजूच्या मना सारके आनी ताच्या सुवार्थेक सरीत जावन सदांच आमी जियोवन कृपेन आमचें जिवीत तें दवरचे खातीर आनी त्या कृपेच्या बळान त्या गरुडा बरें आमी उपचे खातीर, मेरवा सारकी आमी सुटसुटीत जावचे खातीर. तर म्हाका पावन बीन सर्वां उबे रावन देण्यांच्या दातारा म्हळ्यार गीत गावन त्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सरकीच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा सणवायन तुझ्या बरमानांक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका देव तुका सेवा. सणवायन तुझ्या बरमानांक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका देव तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा पावार्थ पुडकर तू पाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवार. पावार्थ गुणकर तू पाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. हे समय जेजू क्रिस्ता मोरी आपोस्तलान सांगता मागण्यात असलेल्या वेळार तुवें बसलेलो तो पवित्र आत्मो त्या शिसांचेर त्या मरयेचेर तुवें देवाशो केलोय आनी तांकां नव्या बळान नव्या उजवाडान तुवें भरलय. या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी बळवंत जायचे म्हणून तुवें आशिल्लोय. या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां दिसपडटो आधार लाभासो म्हणून तूं आशिल्लोय. या पवित्र आत्म्यान आमची वाट मुखार व्हरी जाय म्हणून तूं आशिल्लोय आनी ह्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्यांक तुवें धाडलोय. आयच्या दिसा आमी ह्या पवित्र आत्म्यांक आशेत आसतना लाल्यान मागता आसतना ह्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तूं आमकां भरताय. तर हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर हो पवित्र आत्मो देवून येवं दी. तांकां गरज आसच्या कृपेन तूं आयच्या दिसा तो भरोवन दी. तांकां गरज आसचे मजत तांकां देव नव्या बळान गारुडा सारक्या रितीन तांकां तो बळवंत करून दी. मेरवा भाशेन तांची पावलां तो घट करून दी आनी तांचें जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी तुवें दिवचें तें जैत ताणें
ते संतोषान स्वीकार करूंक आनी अशें तुवें तांकां वर पावोवनच्या त्या दूद आनी मोवाळच्या गांवांत त्या समृद्धीच्या गांवांत त्या शेवटाक आनी पावोवंक ह्या पवित्र आत्म्या मुखार ताका साथ जावं दी. ह्या खातीर तुजी विस्तार पवित्र आत्म्यानी हांगासर आसलेल्या कोणा खातीर आमी मागता. कोण कश्टांत आसा कोण निराशांत आसा कोणाक आमच्या मागण्यांची गरज आसा कोणी आमच्या लागीं मागूंक सांगलेलें आसा त्या हर एकल्या खातीर मागता आसतना ह्या तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी तांकां सर्वांक बळवंत करून दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सम्यान जेजू अर्गान तुका मोगला तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू जय जय तुका सम्यान जेजू आराधना तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू. मोगाळ भावान आनी भयणींनो आमी आतां ते लावणी आराम करता. हे पवित्र केल्लें तेल आमचेर लायता आसतना जे मग्ने ह्या तेला वयर उसारलेले आसा जो आदार ह्या तेलान वयर आमकां मेळाचे म्हणून येदोळूच मागून हें तेल बेंजार केल्लेलें आसा हे आशिर्वादीत केल्लेलें आसा पवित्र केल्लेलें आसा. ती कृपा आमकां उदंड मापान मेळटा. त्या बाबर्तान आमी पळयता नव्या सल्ल्यांत पत्रांनी त्या तेलावणे वरवीं पिडेस्तां बरीं जालीं पिडेस्तां सखत मेळ्ळी तांचें तें नवें बळ आयलें. त्याच बाबर्तान त्याच विश्वासान ही तेलावणी आमचेर घेवंक आमी फुडें सरया आनी ह्या वेळार बाबर्तान आमी गीत गावया. तुजें बाळ ह्या तेलावणे वरवीं तुजे सकत आमकां तूं दी. तुवें दिवच्या त्या भलायकेचो अनुभव आमकां दी म्हणून मागून लालेवन आशेवन ही तेलावणी घेवंक आमी फुडें सरया. तुझे बाळ ओ जिसू तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. सांग आता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी पूण करची सकत भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सुम्या. तू वाढता खंय सुम्या. वाढता खंय तू वाढता खंय सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी रावून वाढता खंय तू वाढता खंय सुम्या. वाढता खंय तू वाढता खंय सुम्या. वाढता खंय तू वाढता खंय सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजी संगी रावून वाढता खंय तू वाढता खंय सुम्या. तू राख म्हाका सुम्या. राख म्हाका तू राख म्हाका सुम्या. हर एक दीस
मोजे संगी राव राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मोजे संगी राव राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या तुझे बाळ हम तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हम तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझे बाळ हम तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हम तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मोजे संगी राव राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मोजे संगी राव राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं मोजे संगी राव राग म्हाका तूं राग म्हाका सोम्या येशू या तुझ्या वर्त्या संगातपणा खातीर तुका हांव अर्घां दिता आयच्या दिसा खंडीत जावन तुज्या बळान तुज्या सक्तेन म्हाका भरलाय म्हणून हांव फाती येतां हे फातयेन तुवें दिल्ल्या त्या बळाचेर भावार्थ दवरून म्हजें जिवीत हांव जियेतां म्हजे कश्ट हांव फूट करतां म्हजी धांव हांव धांवतां म्हजो शेवट जोडोवंक हांव सदांच मुखार वेतां हे जेजू ह्या घडये ह्या तुज्या वर्त्या देणा खातीर तुका अर्घां दिता आसतना हें तुजें दैवीक आशिर्वाद मुझेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर म्हज्या वावराचेर हांवें करच्या हर एका कामाचेर वत म्हणून तुजे लागीं मागतां ह्या सक्रामेंतांत तुवें दिवच्या त्या बेसावाचो सांगात सदांच म्हाका दी आनी ह्या सांगातपणान म्हजें जिवीत सदांच बरें उरतलें आनी तें फुडें वेतलें हें बेसांव म्हाका दी म्हणून तुजे लागीं कालतेपणी हांव मागतां गायतां गीत येद्या बडा सक्रामेंता येद्या बडा सक्रामेंता साष्टांगमान करूया पूर्विन्यात्या रूपाबोधा नव्यो रीती आदार्या सलोमेच्या अस्कत्वेश्व्या मावार्थाची बोलदिव्या जशी बापा तशीच माता उल्हासारी सुखी जाव Podwi maima sasna sasna Eka staria rasita Tuka dogancha spirita Samasamina varta प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताका
तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. उबे रावया. आमी संकवेच्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वादा एक घडीभर आमी मागून घेवया मोगाचे न्हू. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हें जेवण आमकां वदक संकारान जाल्ल्या तिया नजरेत आनी कुटुंबाची लेनोरा फर्नांडीस ताच्या जल्मा दीस ताकाय आमी बरें मागया. देवाचे आशिर्वादा मागया. रिशोन फर्नांडीस ताचोय जल्मा दीस ताकाय बरें मागया. नेल्सन डिसोजा आनी जैसन डिसोजा, विन्सेंट पेट्रिशिया सुवारीस, मॅगदलीन अल्फोन्सो, सिसिलिया, प्रवीण लविना पिंटो आनी प्रत्येक जावन हें जेवण तयार केल्ल्या वेलंकणी वाड्याच्या प्रतिनिधी वाड्या घरां खातीर एक घडीभर आमी मागया मोगाचे न्हू. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, 908वो दीस तुवें आमकां फावो केलय. ह्या सगळ्या आत्मीक कार्यावळी आमचे संगीत वाचलय. आमकां तुज्या दैवीक स्पर्शान तुवें भरलें. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका दिन वाचता. तूं आनी तुजो पूत एक जबाबदारीचे व्यक्ती जावन तुमी तुमचे मिसां ह्या संवसारान जारी केलें. आमी आमच्या दिसपट्या जिवितान एक जबाबदारीचो व्यक्ती जावं आनी त्या खातीर मागणें आमच्या जिविताचे हातेर जावन आमी दिसपट्टें घेवं आनी त्या मारीपात आमचें जिवीत आनी आमचें मिसांव आमी बऱ्यान जियोंक पंदाबावो. आमकां तुजो आदार दी, सांगात दी. प्रत्येक जावन आयचे दिसा ह्या पवित्र थळार आमकां येवंक कृपा दिल्ल्या खातीर आनी ह्या पवित्र थळार ह्या आत्मीक कार्यावळी तुवें दिल्ल्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. प्रत्येक जावन आयचे दिसा बाब सुनील वेगर तांकां फावो केल्ल्या खातीर तुका दिन वाचतना तांचे तुजें आशिर्वाद आव, तांच्या मिसांवाचेर आशिर्वाद आव. तांच्या मारीपा सभा जणांक तुजो आत्मीक स्पर्श दी, बरेपण तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आयचे दिसा हें जवान वदक संकारान जाल्ल्या ह्या आमच्या भावंडांचेर विशेश तुजे आशिर्वाद आवत, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आवत. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी. आज जल्मा दिवसाच्या रंगाच्या तांकां तुज्या बेसांवांनी बरो बागी जल्मा दीस तांकां आमी मागता आसतना तुज्या सुबाम बेसांवांनी तांचें जिवीत नेटय म्हूण आमी मागता. तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी. हें जवान तयार करून वावर केल्ल्या वेलंकणी वाड्याच्या प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद आवत. तांच्या वावणटेचो प्रतिफळ हें जवान जावन आसा. तांकांय तुज्या बेसांवांनी बरो तांच्याय वावणटेक तूं सदांच प्रतिफल तूं दी. हें जवान आमकां कुडीक भलायकी दितना आत्मीक घटाय दिवं आनी त्या मारीपात आमकां एक जबाबदारीचो व्यक्ती जावन जियोंक आमचें जिवीत बऱ्यान बांदून हाडूंक आमकां आदार जावं. हें जेवण आमी जेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या भावनांचो उडास करतना बऱ्या मनाच्या मनशा मारीपात तांकांय जेवणाची कृपा तूं लाभय आनी अशें आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी, आमेन. आयचे दीस आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवन स्तुतीकन गीत आमी गावया. सर्वेस्वरा जयकार करया, ताच्या नावा महिमा दिव्या. सर्वेस्वरा महिमा करया, ताच्या नावा महिमा दिव्या. पदवी महिमा ताची वर्णिया, ताची मोलान आमी गावया. पदवी महिमा ताची वर्णिया, व्हडा ताळ्यात आमी गावया. कृत्य ताची पळे गावया ताच्या माना, दुस्माताचे मुखार सरपडता
भोवता सोपडून बंदिता हालेलुया 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 ताळ्यो पेटून आम्ही गाऊया माई माताची वगण्या ताळ्यो पेटून आम्ही गाऊया माई माताची वगण्या मुखार पुत्र सोमे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां सच गुरुवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि